फिरवूया. Sentuhan Bapa yang mendirahkan ya, Stuti Cikuru kanda ami sembia, Pernah kuru Ukaratu, Piti tawar kapelita, Cici Bapa Cici Tuhan, Cici Tuhan Yesus Kristus. Cici Tuhan bumi ratnya, Cici Tuhan Dewa, Cici Tuhan, Cici Tuhan, Cici Tuhan Yesus Kristus, Cici Tuhan bumi ratnya. Cici Tuhan Dewa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. जो आसा, जो असलो आणि जो सदांच आसतलो त्या भौमगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ते मुगाळ भाऊन आणि बहिणो, आज इगर्ज मता आपल्या जल्माची परब संभ्रमता, पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब, पेंतेकोस्ताची परब. सर्गी गेल्लो जेजू आपल्या शिसांक अस्खत जावन नाही बगार बळवून जावन आपणाची बरी खबर प्रगट करच्याक आपल्या आत्म्याक धाडलेलो दीस. पवित्र आत्मा म्हणून जायते पटी आमी पारू ह्या रुपार चिंचे आसा. ते एक रूप दिल्ले मात्र पवित्र आत्मा एक व्यक्ती, देवाचो तिसरो जन, देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा एक, आणि त्या देवाचो आत्मो आमकां दिला, म्हाका आनी तुका दिला. ह्या आत्म्या विने देवा लागीं संबंध दवरूंक साध्य ना, आणि हो आत्मो आमच्या मुखांतर देवाक अर्गांक लाभ दिता. तरी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना पयल्यान आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो आमकां त्या आत्म्या वरवीं आपणाचें कर्ण घेतल्यांत. आनी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन ह्या आत्म्या वरवीं आमी सांगाता येवचें. ह्या आत्म्या विने देवाची फर्ज जावन सांगाता येवंक साध्य. सदांच त्या आत्म्याक आमचे थंय बिडार करूंक, ताच्या सक्तेन आनी ताच्या निर्देशना खाल चलोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी बळ मागून घेवया. जायते पटी आत्म्या विरोध आमी झुजल्या, ताका आपणाचें काम करूंक आमचें थंय सोडूंक ना. आमच्याच कुशेचे आनी आमच्याच राटावळी बुडलेले व्यक्ती आमी जाल्या. सर आमचें उणेपण वळखून घेवया, बोक्साने मागया, बलिदान भेटोवंक तयार जावया. कालत्या काळजान सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच वारवणी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia katuku, Sumia katuku, Krista katuku, Krista katuku, Sumia katuku.
सर्गी आणि शांतताच्या इष्टा संसारी सर्वीस पुरा देवा सर्गी चाराया सर्पद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा आईच्या दिसाच्या दबजेक संभ्रमावरवीं सर्व देशा आणि लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझे परजेक तू पवित्र करताय. युगा युगांक प्रितमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी वत आणि जे काम शुभ वर्तमानाचे परगटनेचे सुरवेक तुवे अजापणी घडोवन हाडले तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बवर्त्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एका सुवातेर सांगाताय म्हणून आसले. तेदवा एकसाणे कठीण जड वारें आयल्या बरी मोड भारतावन तांकां एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसले त्या घरांत भरलो. तो हळू तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिवो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हरेकाचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जोमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हरेकल्याक आपापल्या भाशेन आयकताले देखून लोक सकडी थटक जालो. ते शर्मेले आनी विजमी जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलेकार न्हय तर आमच्या मदल्या हरेकल्याक ते उलयतात ते आमचे बाय भाशेन आयकतात ते कशें. आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी फांफिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयल्या वारस मेळिल्ले, क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी
देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकत आहों. देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. तुझ्या आत्म्यात सर्वीस पुरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्यात सर्वीस पुरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वीस पोराक नांवाड. सर्वीस पोरा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विविध तुजी कृत्या सर्वीस पोरा. पृथ्वी सगळी तुझ्या रसनानी भरल्या. तुझ्या आत्म्यात सर्वीस पुरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तू तुझे तोंड लिपयताना रसना घाबरता. तू प्राण मात्र काड ती मरून परत्यान धुळीक वेता. पूण तू स्वास दिशी जाल्यार ती परत रोसून येतात. अशी प्रितुमेचे रूप तू नवे करता. धाड तुझ्या आत्म्यात सर्वीस पुरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्यात सर्वीस पुरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांत पावलान कुरितकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणी मनीस जेजू सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दितात. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची सेवा आमी करता. कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सोमेस्ता थंय सव कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदायापासून म्हूण दिल्यान. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सव सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच पोरी क्रिस्ता थंय घडटा. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हे जातीच्यांनी, स्वतंत्र जनांची आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्ताक पिवन सो दिला. देवाचे उतर हे देवाचे उतर. पवित्र आत्म्या देवा आणि फादर सर्गिका भुसवाडाचे तुझे येतो बापा दुर्याचा येतो दाता देण्याचा येतो दिव्या
लागोय तुझ्या भावार्त्या तुझे आशीर्वाद केल्या पूर्वी तुझी साथीनी लागोय गुणाचे लागोय आमका भोरे मोन पावय सुखा सस्नाच्या पवित्रत्म्या देवोनी बरकाळसा तुझ्या भावार्थ्यांची आणि पेटयता तुझो तुझ्या मोगासो Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी तुमचे सोवे असो तुमच्या सोबे असो जुआव परमने जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू पुनर्जिवंत जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शिस धारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले तर जेजू तांच्या मदगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयलें सोम्याक देखतास शीस संतोषान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षाशिनात देवाचे उतर वखणी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्ते मोगाळ भावनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो पेंतेकोस्ताची परब आज आमी संभ्रमता 3 सुबेत वाचपा आमी आयकली थोडो वेळ ह्या वर्त्या दबाजीक फेस्ता विशयांत देवाच्या वर्त्या ध्याना विशयांत नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया कंडिशन आमी जायते पवित्रत्म्या विशयांत आयकलां जायते आमकां समजून आसा ना म्हणून न्हय पूण थोडो वेळ परत आमच्या मोती हाडूंक आमी प्रयत्न करया पयल्यान जेन्ना भुमी वैकुंठांत देवान आदावाक आनी येवेक रचलो देवान सांगलें उतर आसा ज्या रुखाचें फळ जर तूं खाशी त्या दिसा तूं मरतलोय आदावान येवेन तें फळ केलें पूण ती मेली मरोंक नात कुडीन मरोंक नात कुडीन मरोंक नात पूण ती मेली खंयच्या रितीन देवाच्या त्या संबंधान मेली देवाचो जो स्वास देवान आदावा थंय फुंकुल्लो तो स्वास मनशान नाकारलो म्हण येता आनी तो स्वास परत मनशाक दिल्लो दीस आज पेंतेकोस्त परत त्या खातीर वांजेलान जर तुमी सारक्या रितीन आयकलें तर जाल्यार जेजून पवित्र आत्म्याक घे म्हूण सांगतना शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां
धाडटा म्हणटा अशें म्हणून ताणें तांचेर डॅश सोडलो, स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें तर देवाचो जेजूचो स्वास. आदलो पापा बेनेडिक्ट मनशा विशयांत एक उल्लेख करून तो म्हणटा म्हाका कालच्या दिसाच आमच्या फादर वॉल्टीन उडासा काडलें. फादर वॉल्ट भितर आसा. तो म्हणलो मॅन इज अ मिस्टिरियस बिईंग. बाबसाहेबान सांगलें उतरां मनीस एक विशिश्ट एक व्यक्तित्व, कित्याक ताचे थंय देवाचो आत्मो रास करता, देवाचो स्वास ताचेर थंय रास करता. आनी ह्या खातीर आमी हर एकली जी हांगा आसा पवित्र आत्म्याच्या देण्यान, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली. आमी कोणूच सांगूंक शकना आमचे थंय पवित्र आत्मो ना म्हणून. हे पयलो विशय. दुसऱ्यान भोवन आनी भयणीनो, आर्चबिशप ऑस्कर रोमेरो ताका सांत म्हणून देवूळ सुपरगटला 2019 इसव्यांत. तो मनशा हक्का खातीर झुजतना ताका गोळो घाललेला गाड काडलो लॅटिन अमेरिकन. आनी तो म्हणटा इट विल बी ऑलवेज पेंटेकॉस्ट इन द चर्च. पेंटेकॉस्ट इगर्ज मध्येच्या सुरवेर अज्या पिरितीन आयिल्लो तो मात न्हय, हर एक दीस इगर्ज मत्यान पेंटेकॉस्ट जातलो, प्रोवायडेड द चर्च लेट्स द ब्युटी ऑफ द होली स्पिरिट शाइन फोर्थ फ्रॉम हर कॉन्टिनेंट्स. जर इगर्ज मता त्या पवित्र आत्म्याक आपणा मुखांतर व्यक्त जावंक सोडता तर जाल्यार हर एक दीस पेंटेकॉस्ट जातलो. जेन्ना म्हणसर पवित्र सभा ह्या इगर्ज माता आपणाच्या सक्तेर, ह्या संवसारी सक्तेचेर आपणाचो आधार आसा म्हणून ओणकोन रावता, ताचेतान बळ घेता, तेन्ना म्हणसर हो पवित्र आत्मो काम करचो ना. जेन्ना पवित्र सभा ह्या आमी वळखता आमचो आधार आनी आमचें बळ देवातावन येवचें म्हणून, तेन्ना हर एक दीस पेंटेकॉस्ट जातलो म्हणून हो मार्तीर सांत आमकां सांगता. भोवन आनी भयणीनो, आनी एक मान शिकोवणदार म्हणयेत वेनरेबल फुलटन जे शीन. खंडी जावन ताचें नांव तुमी आयकलां. फाटल्या शतकांत ताणें अमेरिकांत रेडिओ प्रोग्राम मुखांतर जायत्यांक लाखांनी न्हय करोडांनी लोकांक जेजूची शुभ वार्ता प्रगट केल्लो महान मनीस. आनी तो म्हणटा even though we are God's chosen people, देवाची विंचलेली परस आमी जाल्यार हांव तर जाल्यार we are frozen because we are more like God's frozen people. Frozen in our prayer life, frozen in the way we relate with one another, frozen in the every in the way we declare our faith. आमी देवाची विंचलेली परस जाल्यार हांव तर जाल्यार शेळेल्या या फ्रीज जाल्या आमच्या मागण्याच्या जिवितांत हेरा लागीं आमी दवरच्या संबंधांत आनी तशेंच आमचो भावार्थ आमी व्यक्त करच्यांत आमी फ्रीज जाल्या म्हणटा. आनी ह्या खातीर आज आमी हर एकली जागे जावचे, आमच्या भितर आसच्या त्या वर्त्या देवान दिल्ल्या सर्व देणे खंडी जावन जिविताचें देणे श्रेष्ठ, पूण ताच्याकी श्रेष्ठ म्हणयात देवान आपल्या आत्म्याक आमचे थंय दिल्लें देणे, पवित्र स्नानाचें देणे, तो आमचो जावन आसा दुसरो जल्म. तर भोवन आनी भयणीनो, हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पेंटेकॉस्टच्या दिसा, पेंटेकॉस्ट म्हळ्यार 50 हें फेस्त जुदेवांचें. पास्क परबे उपरांत 50 दिसां उपरांत संभ्रम करचें नासलें फेस्त. तें फेस्त आमी संभ्रमचे क्रिस्तांवांनी जेजू जिवंत जाल्या उपरांतले 50 पेंटेकॉस्ट म्हळ्यार 50. आनी त्या दिसा विशेष रितीन बळवंत रितीन पवित्र आत्म्यान आपणाचें हजरपण दाखोवचें आनी शिसांग दैरान भरचें हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. पूण हांगा एक संगत इल्लीशी आमकां कितें म्हणयात समजूंक या आनी कितें इल्लेशें चॅलेंज करूंक म्हणल्यार बरी आसा. जायत्य विविध लोकां जाग्यांत आयिल्लो लोक आसा, विविध जाती खातीरचो आसा, विविध भासुलोचो आसा, आनी हांगा आपोस्तल तांकां शिकयतात. आनी ते शिकयत आसतना त्या सर्व लोकांक तांच्या भाशेन आयकता. तर पवित्र आत्मो कोणाचेर आयिल्लो? आपोस्तलांचेर आयिल्लो की न्हय आयकतल्यांचेर आयिल्लो? कोणाचेर?
आपोस्तल खंयच्या भाशेंत उलयताले? तांच्या माय भाशेंत उलयताले. हांकां कोणाच्या भाशेंत आयकताले? आपल्या माय भाशेन आयकताले. तर पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर मात्र आयिल्लो की नाही, ते आयकताल्यांच्या हरी एकल्याचेर आयिल्लो. आयकताले हरी एकल्याचेर आयिल्लो, तांच्या माय भाशेन आयकूंक लागले. देखून खाली तो पवित्र आत्मो आयिल्लो त्या दीस पेंतेकोस्ताच्या चिंतनाकात खाली त्या आपोस्तलांचेर मात्र आयिल्लो. हरी एकल्याचेर आयिल्लो, तांकां ती समजून दिली, तांचें काळीज उक्तें केलें. भगिनी आनी भयणीनो, इरेणेव म्हणलो इगर्ज मतेचो माडतीर अशें शिकवणदार, तो म्हणटा पीठ आसा, पीठ जावच्या पयलें पिठो आसा, गोवांचो पिठो या तांदळाचो पिठो. पूण तो तांदळाचो पिठो तो सेपरेट, तो सांगता येना. तो सांगता येचे जाल्यार कितें जायचें ताका? कितें जायचें? तुवें कितें पोळे करीचे या भाकरी करीचे या कितें करीचे जाल्यार मुख्य जावन कितें जायचें? उदक जायचें. तें उदक ना तर जाल्यार तो पिठो जावन उरता, पीठ जायना, ती भाकरी करूंक जायना. पवित्र आत्मो तसो म्हणटा. पवित्र आत्मो सांगाता हाडचेत असल्या कालेतीचो विभजन करचो तसलो न्ही. सांगाता हाडता, सगळां सांगाता हाडता आनी मोडटा आनी एक करता. पवित्र आत्म्याचें देणे एकपणाचें सांगाता हाडचेत आसलें सोबीत रितीन तो विवरिता. दुसऱ्यान तो म्हणटा जशें माती, खाली माती फळावीन, त्या मातयेक उदक पडलें जाल्यार त्या मातयेंत न्हू ते मॉइश्चर आसा तर जाल्यार मात्र त्या मातयेंत कितेंय किरलोवंक साध्य आनी फळ दिवंक साध्य, आनी त्या जडांत न्हू फळ येवंक साध्य. पवित्र आत्म्याचें देणे म्हळ्यार तें. सुक्या मातयेचेर ताची इल्लीशी मजत आयली तर जाल्यार हो व्यक्ती फळ दिवंक शकता. आनी आमी हरी एकली जेन्ना त्या पवित्र हांव भवन आनी भयण आमी जायते फावटी खंडी जावन इगर्ज मतेन कॅरिझमॅटीक रिन्युवल आनी जायत्यो बऱ्यो संगती हाडल्यात, जायतीं मोणां उक्तीं जाल्यात. पूण म्हाका इल्लेशें भंय आसा, थोडे फावटी आमी चिंता पवित्र आत्मो म्हळ्यार थोड्यांक मात्र रिजर्व करून दवरलें देणे, थोड्यांक मात्र जायते मागणें केल्यांक जायते वेळ मागण्यान करशिल्ल्यान आमकां साद्या लोकांक आमचें काम आसतना पवित्र आत्म्याचें देणे मेळना म्हणल्यार जाल्यार सूख समजून येणं जायते फावटी आसा. सारकें न्ही तें. पवित्र आत्म्याचें देणे हरी एकल्याक कोणाक आपणाची खुशी देवाक खालकन सोलोवंक जाय ताका आसा. जर हांव म्हज्याच कुशेन चलता, म्हाका जाय जाल्यार बरें चलता, देवाक म्हज्या जिवितांत प्रवेश दिना, देवाक जाय जाल्यार बरें सोलोवंक आसना तर जाल्यार पवित्र आत्मो वगोस रावता. जेन्ना म्हण आसा तूं तुजें काळीज उक्तें करता आनी सांगता ये पवित्र आत्म्या म्हजे थंय, यू टेक पोसेशन ऑफ मी, म्हाका तुजो कर घे, म्हज्या मुखांत उलय, म्हज्या मुखांत तूं काम कर म्हूण जेन्ना तूं सांगताय व्हडलें मागणें करचें म्हणना. तो एक संबंद जाता, देवा सोदून जाताय. भवन आनी भयणीनो, निमाणें कार्डिनल हेनरी न्यूमन हो म्हणटा, हो एक सुमित एक मागणें बरयता पवित्र आत्म्याक. कशें आसा तें? कम होली स्पिरिट, मेक अवर इयर्स टू हियर. हे पवित्र आत्म्या ये आमच्या कानाक आयक अशें कर. मेक अवर आयज टू सी, make our mouth to speak, make our hearts to seek, make our hands to reach out and touch the world with your love. आमच्या कानांक, आमच्या दोळ्यांक, आमच्या काळजाक, आमच्या हातांक तुज्या मोगान बरो आनी ह्या मुखांत हेरांक आमी आपणशें कर, त्या मोगान आपणशें कर. पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची फळां आसची ह्या खातीर, स्वा फायद्या खातीर न्हय, स्वार्था खातीर न्हय, आपणाचें व्हडपण दाखोवच्या खातीर न्हय, बगार देवाची हातेरान जावन हेरांक तो मोग वांटचे खातीर. ही घडीभर दोळे धांपया. दुसरे वाचपा उपरांत पवित्र आत्म्या ये देवून म्हूण मागले आमी. खाली एक खंतार जावचें नाका, एक मागणें, हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. म्हाका तुजो करून घे, सदांच तुजो जावन जियोंक म्हाका शिकय. ल्हान ल्हान संगतीन हरी एक घडये हांव तुजे मुखार आसा, हांव देवाच्या हजरपणांत आसा आनी तूं म्हजे मुखांत उलय, म्हजे भितर उलय आनी म्हजे मुखांत काम कर म्हूण मागया. परत आमी हें पयलें चरण मात्र गावचें, सवकास आमी गावया. पवित्र आत्म्या ये देवो आनी फांकय सर्गिता उजवाडाच्या
उबी रावया. आमचो भावार्थ त्या एका निजा देवताय आता आम्ही परगटू सारया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचनाक आणि जेजू ख्रिस्त त्याच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्दिसलो अंकवार मोरयेतावन जल्लो पॉन्स पिलाता कालदने कष्ट सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निखी केलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पुजून जिवंत जालो सर्गाक सोडलो सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी घेतलो सतमंता पवित्र कथोलिक सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे नुकसानी कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. भाऊ भयणो देव आमचो बाप सदांच आमकां आपणाची भुरगीं जावन घेवंक तो अत्रेकता आमच्यो तशेंच सगळ्या मनशा कडेच्यो गरजो ह्या बापा थंय आतां आमी उबारया. सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या आमच्या पापा साहेबाचेर आमच्या बिस्प साहेबाचेर सर्व याजकांचेर धार्मिकांचेर लायक मान्याऱ्यांचेर आणि सर्व मिशनरींचेर तुझ्या पवित्र आत्म्याक पाठय आणि तुझी पवित्र सभा सोलोन व्हरूंक करी जणवाय तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांचेर तुझ्या पवित्र आत्म्याची देणी वोत. तांणी सर्वांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान कार्यगत करूंक आणि आपले ताबेन दिल्ले परजेची निस्वार्थी मनान सेवा करूंक देशाचे उदरगते खातीर वावरूंक तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर तुझे आशीर्वाद घाल आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याक पाठय. आमी हर एकल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन आमचे जिवीत पेल्याचे सेवे खातीर जिवन आमच्या कुटुंबांनी शेजारा आणि वाड्यांत तुझ्या मोगाचे आणि सेवेचे राज स्थापन करूंक आमकां सक्तीन वर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व पिडेस्तांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. तांकां तांची पिडा सोसूंक तुझ्या पवित्र आत्म्याची गटाय लाभय. तांची सेवा सक्ती करतेल्यांक तुझ्या आशीर्वादांनी बर. आमची कुटुंबां माया मोगाची आणि सेवे स्पिरिताची मंदिरां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या बागी दिसा ह्या युकरिस्ताच्या बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुझ्या पवित्र आत्म्याची देणी आणि फळां लाभय. अशें आमचें जिवीत तुका साक्ष दिवचें तसलें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौन रावन आमची वैयक्तीक प्रार्थना आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा तुझ्या मुखार आमी दवरली सर्व प्रार्थना मानून घे. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा पेंतेकोस्ताची पर्व आमी संभ्रमतना सदांच ह्या पवित्र आत्म्याक कान दिवन ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय अशी मजत आमकां फोव करी आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Dine munia vainaci Betita Bapa Duka Jine kirkule amci Vupul bika astuka Service poras Christiras nara Betita Bangkan suka Service poras yang katara Duhin vapur ki angka Service
सृष्टि रचणारा भेटैता वांकार सुस्ता सर्वेश्वरा दिव्यातारा तुझी गोपुण्ये आमकां देणे उम्या वायनाची भेटैता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे भावा बहिणीनो आणि भुरग्यांनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तुमचें बलिदान आपल्या प्राणाकडे महिमेत आमच्या आणि आपल्या पुसवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणेंच शिकयिल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो घुट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतू फावो ते परे वांटो घेवंक पावो हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसो आमचे काळजां उबारुया. आमीन सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो घोट संपूर्ण एक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या फर्जांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलो. हे परे तुजे पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र बाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान भूल सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय भूल सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरी जेवण जतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत
पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगतुया सुमिया जेसु तुझे मरण आमिष समरता तुझे पुनर्जीवन बोलावी प्रगटता तुझ्या येण्या आम्ही उतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सरवणेची खालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे फजळीन मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकार मेरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिजो पती भगवान धरून दोता आनी सर कडेन तुका मारल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सांत पाऊल म्हणता पवित्र आत्म्याच्या सक्तीविने कोणून सुद्धा देवाक बाप म्हणून ओळखूंक सकना. आमी सुमेस्तांक जेजून तें देणें फावो केलां. तर व्हडा संतोशान जेजून शिकयलें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें भरवशान अत्रेकल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतेन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमणे आमी सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया हो जावन आसा जेजू आमी समेस्तांक परत बापा जरशी हाडच्या ह्या संवसारी आयिल्लो आपल्याच्या मिसांव पोंदाक पायल्या उपरांत पवित्रत्मेचे देणी पवित्रत्म्याक पाट येयल्लो आनी आज परत आमचे थंय तो येवंक आशेता आपणा साक्ष दिवंक तो आमकां उलो दिता जेवणाक आपोवन घेतले आमी समेस्तां सुभागे सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना तुज्या उतरांत म्हाका मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. कितली मोवाळका तुझी आसी दयाळाय सर्गीची दैवीक पाडा दोस्ताची पवित्रची आमची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सर्वदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदारा काळजांनी करबिडार पातळी सांगात आमच्या भयणां सेवे स्पिरितान खाबो पावय दयेन सरगा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सर्वदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदारा
प्रार्थया. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुझे पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तू भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांभाळ आणि आम्ही आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोषणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अधिक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचे राज चलो आणि सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत वाडो, हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दाबाजीक आशीर्वाद घेऊन खूप थकले बघाय. दोन धाकटे कळवून येऊ. पहिले ह्या आईच्या फेस्ता सोवे पास्का सकाळ संपता आणि फाल्यां हांव सादो काळ सुरू परत मुखार सिता आणि त्या वरवीं आमोरी कितें आमी म्हणटा सर्गेचरणी उल्हास पावता सुमेच्या बडव्यान बरी इसबे हाडली आमोरी. दुसऱ्यान आज 9 वरांत सांजे 4 वरां पर्यंत आमची मंगळूरू कॅरिस्मॅटिक संचलन हांगा रेतीर मांडून हाडटा. पवित्र आत्म्याची परब येण्याची परब चलयता. देखून तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार आसा. सुमेस्तांक देव बरें करूं. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आसूं. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.